उगडास दवर ये अवकारी मरये, तुजी मजत मागल्लो, तुजो आसरो सोदुल्लो, वा तुजे थंय विनवण्यो केल्लो, केदीच उपकार मेळनासतना पाटी गेल्लो ना. ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सशी येतां. ये अवकारीचे अवकारी, मुजे माये, तुजे समोर हांव येतां. तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस्त उबो रावतां. ए देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या विनवण्याची बेपारवा करिनाका, पूण तुज्या काकुळतीन म्हाका आयक आनी जाप दी. आमेन. नमान राणये काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृत आनी परवशा, तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां, ह्या दुखाच्या कोणात आसता. आस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती, आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी अवकारी मरये. Daniel chapter 6 verse 27 and 28. कित्याक तो जीवन देव, ससनाक तो जियेता, ताच्या राज्याचो केदीच नाश जावचो ना, आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता. सरकार आनी पृथ्वेर तो खुणा आनी अजापा करता. कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घसांतलो सोडयला. Philippians chapter 2 verse 3 to 5. स्वार्थाक पडोवन वा पोकळ दौलते खातीर कसलेच तुमी करिनाकात. पगार खालत्या मोनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचे मोन क्रिस्ता जेजूचे मोन जावं. तुमचो सुस्वंत आदाय पळयनाकात. पगार हेराचेय बरेपण तुमी सोदा.